नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीक तुमकां येवकार. आयज आमचो साश्टीकार हो खाशेलो साश्टीकार, कारण आज विजय सरदेसाय हाचो बर्थडे आनी ताका लागून ह्या साश्टीकाराक आमी विजयाकच गेस्ट आपयल्या. विजय, पयलीं सगळ्यात काय पयलीं तुका विश यू हॅपी बर्थडे. थँक्यू व्हेरी मच. एक विजय, कितें तूं आतां 55 वर्सां तुका जातात आनी 55 वर्सां म्हणटा ती मातशें मॅच्युरिटी आयिल्लो मनीस. ताज्या पयलीं तुका मॅच्युरिटी तूं इमॅच्युअर अशें म्हणना हांव, पण ताज्या पयलीं जे कितें डिसिजन जाता ते काळजांतल्यान घेतात. इवन पॉलिटिकल्स आसा मागीर जेन्ना तूं मॅच्युअर जाता तेन्ना मातशें तकली वापरून किंवा काळीज फाटीं पडून तकली वयर येता. सो तूं एक 55 वर्साचेर तूं आसतना गोंयचें पॉलिटिक्स हाजे कडेन कशें पळयता काय म्हण सद्याचें? 55 वर्सां जेन्ना हांव पावलां तेन्ना 15 वर्सां पयलीं बीजेपी ऑलमोस्ट बीजेपीची 15 वर्सांचो टर्म कंप्लीट जातलो. जेन्ना हो आमचो टर्म कंप्लीट जाता 27 तेन्ना बीजेपीक 15 वर्सां जातली. गोंयचो इतिहास असो दाखयता की 15 वर्सां जातकर एक कितें तरी एक लोकांक वाज येता. कांयच ना जाल्यार वाज तरी येता. सो ह्या पक्षाचो वाज येवपाचे अटळ आहा. ते बीजेपीचो वाज लोकांक आयिल्लो आसा. आतां गोल ओपन आहा. तूं गोल मारतलो काय ना ओके ते ओपोजिशनाच्या हातांत आसा. म्हाका दिसता की बीजेपी हॅज आउटलिव्ड इट्स युटिलिटी फॉर गोवन्स. शेल्फ लायफाचेर ते एक्सपायरी डेट ताची तेंकल्या आनी ताजे खातीर एक सक्रीय विरोधक म्हणून म्हाका दिसता आमी वी हॅव टू बेल द कॅट. आनी एक गोंयकारां फुडें थोडी मातसो एकवट दाखोवन आनी एक बरो प्लॅन जर घेवन फुडें गेले जाल्यार म्हाका दिसता सुसंस्कृत गोंयकार आमकां आदार करतले बदल हाडपाक. प्लॅन म्हणल्यार कितें? प्लॅन इश्यू प्लॅनाचो अशें जाता की साश्टीकार म्हणून जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना आमी पेडणेकारांक कशे न्याय दितले. ओ काणकोणकारांचो किडनीचो इश्यू जो आहा की तांकांच फक्त किडनीचें दुयेंस जाता, हाजे आमी सोल्युशन कशें दितले हाजो आमी विचार करपाक जाय. हे जे 12 तालुके आहा हे 12 तालुक्यान आमचें वखद चलपाक जाय. तेंच वखद सगळे दुयेंसांक चलूंक शकना. ते वखद ते दुयेंसाक चलतले म्हणपाक ते दुयेंस कितें जालां ते तालुक्याक हें समजून घेवंक जाय. आनी हें समजून घेवपाक आमी तांचे मदीं वचपाक जाय. वतना जर आमी अशे 100 पार्टीज घेवन गेले जाल्यार तांकांय वीट येता आनी ते मागीर म्हणटा की बाबा एक आसा इस्टॅब्लिशमेंट, उगीच वायटपण आमी कित्याक करून घेवया. आनी ताजे खातीर तो बीजेपीक चान्स पडटा. दर एक इलेक्शन एक वेंचणूक एक लिसांव दिता. हे खेपेचे 2022चे लिसांव कितें की युनिटी नाशिल्ली म्हणून बीजेपी आयली. 2024 मातशी युनिटी दाखयली. लोकसभेचे इलेक्शन रिजल्ट आयलो साऊथ गोवा. नॉर्थ गोवान काँग्रेस पार्टी नाशिल्लीच. आनी म्हाका दिसता की तांचे म्हळ्यार उमेदवारान आनी तांचे पक्षान तितलो एक सारको कन्सल्टेड एटेम्प्ट जो करूंक जाय आशिल्लो तो केलो ना. हांगा पसून चड केलो असो म्हणपाक हांव तयार ना. काँग्रेस जिखले आसतली पण काँग्रेसीन खूब प्रयत्न करून तांकां फळ मेळ्ळां अशें वस्त न्ही ती. लोकांनी प्रयत्न करचे परस लोकांनी तेका चड दिला. म्हळ्यार ओवरवेल्मींग सपोर्ट म्हणटा पळय, इनस्पायट ऑफ लेस एफर्ट्स हें जाल्लें आसा. आनी एकवट मातसो दाखयलो म्हणून ताजो फायदो जाल्लो आहा. सो एक इलेसांव एक आमकां लिसांव दिता. आनी हें लिसांव अशें आसा आतां आमकां अशें दिसता आनी विथ वॉट एवर एक्सपिरियन्स दॅट आय हॅव की एकवट घेवन लोकांचे मदीं वचून तांचे प्रश्न समजून तांकां प्रश्नांक उतरां आमी घेवन एक एजेंडा फॉर गोवा घेवन आमी 27 जर लोकां फुडें गेले जाल्यार आमकां यश मेळपाक शक्यताय चड आसा. आमकां म्हणल्यार तूं कशें म्हणटा की गोवा फॉरवर्ड? हांव आतां विरोधकांत पडटा. हांव मदीं असो खंयी म्हळ्यार बीजेपीनूय वचूंक शकता अशें हाजेर हांव ना. आय एम नॉट इन ग्रे एरियाज. ओके. आय एम अ व्हेरी क्लियर कट पॉलिटिशियन. आयदर ब्लॅक ऑर व्हायट. बीजेपी म्हणटी ना कट. बीजेपी नाच न्ही. बीजेपी कशी आसूंक शकता? बीजेपी जर आशिल्ली जाल्यार 20+1 21 जावपाची. जेन्ना बीजेपी रिजल्ट आयलो तेन्ना बीजेपीचे 20 आमदार आशिल्ले. हांव पक्षाचो एकूच आमदार
आनी हांव ओपोजिशनान आशिल्लो म्हणजे तो इजिली वचपाक जाता. ना पूण तुका त्या ज्या सीएमान तुजे आपल्या काडून उडयलो सरकारांतल्यान त्या हाजे कडेन तूं कसो कसो ते आसा खूब तेंच एकूच न्ही जे मनशांनी आमकां घात केलो आमी तांचो सरकार करून दिलो आनी मागीर तांणी घात केलो तांचे आमी कशे विचार करूंक शकता अशे खूब प्रश्न आहा. ताजे एक क्लियर आसा की हांवें गोंयचे जनतेक उतर दिल्लें की हांव काँग्रेसी बरोबर ह्या टर्माक रावतलो आनी हे प्री पोल उतर आशिल्लें आनी प्री पोल उतरा प्रमाणे हांव तांचे बरोबर राविल्लो. देंपो म्हजो आमीक आसून पसून देंप्याचे बायलेक हांवें सपोर्ट करूंक ना, हांवें काँग्रेसीक सपोर्ट केला आनी असो फाटल्यातल्यान लिपून सपोर्ट करूंक ना, क्लियर कट फुडें येवन सपोर्ट केला आनी ताजो रिजल्ट आमी दाखयलेलो आहा. म्हज्याच मतदारसंघांनी पूण दुसऱ्या मतदारसंघांनी बी. आनी कोणूय सांगतले आनी म्हाका दिसता तांचो उमेदवारूय म्हणटलो की आमचें म्हळ्यार म्हजें तातूंत ताका जें यश मेळ्ळां तातूंत आमचो कॉन्ट्रिब्युशन आहा. ओके. सो हाजे खातीर हांव आतां क्लॅरिटीन तुका सांगूंक शकता की हांव ओपोजिशन स्पेस ऑक्युपाय करता. आतां आय मे नॉट बी द मेजर ओपोजिशन पार्टी or the main opposition party. But I occupy the opposition space. I am looked upon as a person who espouses the opposition sentiment. And what is that sentiment? Is to point out what goes wrong with the government. So ते हांव करता. आता ते यशस्वी तरेन करता काय फक्त असेंब्लीन करता आनी मागीर न्हिदूंक वता हो जो प्रश्न आहा हाजें उत्तर आमकां दीस येता ते दिसान दिवंक जाय. आनी 55 जेन्ना जाता आनी जेन्ना मनशाक दिसूंक लागता की मातसो फोर्स कमी जाला म्हणून फिजिकल फोर्स कमी आसतना तकली चलोवन लोकांक चडांत चड लोकां कडेन कशें पावप कमी टायमान हें म्हजो टार्गेट आसतलो. आनी फुडलें वर्स जावचे पयलीं फुडल्या वाडदिवसाक जर तूं म्हाका इंटरव्यू घेता देन यू वील बी सीइंग की आमी इतले 12 तालुक्यांचे चडांत चड तालुके कवर केल्या. थंय लोकां मदीं गेला लोकांचो इशू म्हज्यान डायरेक्ट सांगूं येता नांव घेवन की हो इशू आसा आनी हो हें सोल्युशन म्हाका थंय पावरान हाड म्हणून ते म्हज्यान करूंक जातलें हें म्हाका खात्री. 27 येवचे पयलीं 27 येवचे न्ही 26 येवच्या पयलीं. ओके. एक वर्सान फुडले एक वर्सान आमी लोकां मदीं पावूंक जाय. फक्त फातोर्डात न्ही फुडें पावूंक जाय. फातोर्डांनी इलेक्शन जावंक शकता म्युनिसिपल इलेक्शन येतलें म्युनिसिपालिटीक आमी तयारी करूंक जाय. म्युनिसिपालिटी आमी फातोर्डानूच उबे रावतले म्हणून सांगलें जाल्यार आमकां कोण मत मारचो ना. कित्याक मत मारचें तांणी फातोर्डानूच तूं जर कॅन्डिडेट घाले जाल्यार तुका कावन्सील कांय येवंक शकना. सो कावन्सील जर येतलें जाल्यार मडगांवान वचचें पडटलें कुडतरें वचचें पडटलें आनी थंय हांव वतलो जाता. ना पूण कितें विथ अलायन्स करून वतलो ना ते अलायन्स काय कितें तें आमी इन कोर्स ऑफ टायम वी वील कम टू नो. बट आय वील हॅव टू गो देर विथ अ फेस दॅट वील से दॅट की लोकांनी फातोर्डान जर आमकां मत मारतले जाल्यार आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीचो मेयर आमचो आसतलो आनी आसतलो जाल्यार कसो आसतलो हें क्लियर गणीत लोकां फुडें आसूंक जाय. हें जर ना जाल्यार आमी लोकां फुडें वचूंक शकना आनी लोकां कडेन हांव वतलो. म्हणजे फकत म्हाका तुका एक म्हणटा तूं ओपोजिशन सद्याच्या सरकाराक जर पळयलें जाल्यार ओपोजिशनाची गरज ना दिसता म्हाका. तांच्याच भितर इतली ओपोजिशन जाल्ली आसात की जो ओपोजिशनाचो स्पेस आहा तो ऑलरेडी सरकारांतल्याच लोकांनी भरला काय दिसता पळोवपाक. हय तें आनी तें करप म्हणटा तें इज अ व्हेरी युनीक एक्सपेरिमेंट. हें काँग्रेस पार्टीन केन्ना करूंक ना. हें बीजेपी करूंक शकता कित्याक बीजेपी ट्रेडिशनली ओपोजिशन राजकारण करून आयिल्ली पार्टी आनी संघटना घेवन ओपोजिशन करपी पार्टी. पयर म्हाका मजाच लागली जेन्ना जीएमसीन इशू जालो विश्वजिताचो तेन्ना ते इशून बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष सांगता की आमी दोतोरां बरोबर आसा. अरे म्हाका प्रश्न पडलो दोतोरां बरोबर तुमी आसा जाल्यार दोतोर कोणाचेर कोंत्र आहा. दोतोर बोवाळ मारतात तुमच्या मंत्र्याचेर तुमच्या पक्षाच्या मंत्र्याचेर. सो तुमी दोतोरां बरोबर कशें आसूंक शकता. आतां तुमी जर दोतोरां बरोबर आसा जाल्यार तुमी तुमच्या मंत्र्याचेर कोंत्र आहा हें सांगा मरे क्लियर. आनी तुमी जर तुमच्या मंत्र्या बरोबर आसा जाल्यार तुमी लोकां बरोबर कशें आसूंक शकता त्या दोतोरां बरोबर कशें आसूंक शकता. हे प्रश्न आहा आनी हे प्रश्नाचेर गोंयचे जनतेन चिंतपाक जाय. कित्याक जाय तेन्ना ते ओपोजिशन जाता जाय तेन्ना ते सरकार म्हणून उलयतात जाय तेन्ना ते डबल इंजीन म्हणटात. सो जाय ती लेबलां जाय त्या भशेन ते वापरतात. हो वापरपाक तांकां चान्स चड दिवप म्हणल्यार आमी सुसंस्कृत आनी हुशार जनता न्ही म्हणून हें गोंयचे जनतेचेरूय एक रिफ्लेक्शन आहा की ते जाय तें खपोवंक आमकां आनी जाय ते गोंयचे जनतेच्या कानान घालूंक शकता. हो चान्स तांकां आमी दिवंक जायना. म्हणजे आनीक हें सांग म्हणजे कितें आमचे
एग्रिगेटर टॅक्स जे आसा पळय एग्रिगेटर तातूंकय बी तांचोच सरकार ते गायडलायन्स हाडटा आनी कारण मुख्यमंत्री म्हणटा ते जावचें ना वय म्हणटा प्रदेशांत यू टर्न म्हणटा ते उतर हें तांच्या सरकारान हाडिल्लें आनी आमी तांकां लायिल्लें ते इन द फायन ट्रेडिशन ऑफ द यू टर्न ते यू टर्न मारपाक तयारी करता आसतले पूण एक एग्रिगेटर गायडलायन्साचेर एक क्लियर आहा की ती सरकारान हाडिल्ल्यो गायडलायन्स सरकाराच्या मनान कितें आसा हें जर सरकाराक खबर ना आनी ते गायडलायन्स हाडटात जाल्यार सरकार घुस्पला आनी घुस्पल्लो सरकार हो गोंयकारांक गोंयच्या हितान ना. आतां गोंयचो टॅक्सी धंदो हो जर टुरिजमाचो एक आफ्टर इफेक्ट ऑर टुरिजमाचें एक एन्सिलरी ऑपरेशन जाल्यार हे धंद्याचो फायदो गोंयकारांक सन ऑफ द सॉयल हांकांच मेळचो हें आमी चिंतपाक जाय. आतां तें मेळटना गोंय अफोर्डेबलूय जावपाक जाय. गोंय अशें म्हारग जावंक जायना की गोंयांत कोण येना अशेंय जावंक जायना. हाजेर बॅलन्स सरकारान सोदूंक जाय आनी सोदूनच तांणी स्टेप पावल घेवंक जाय. आतां सरकार एग्रिगेटर गायडलायन्स हाडटा लोकांक रस्त्यार काडटा आनी लोकांक रस्त्यार काडटकर मागीर सांगता की ओला येवचो ना आनी उबर येवचो ना. मागीर येतलो कोण ह्या सरकारान अशे पावरफूल आमदार आनी मंत्री आसात जे तांचे ओन ओला जावंक शकतात. हे मल्टीनॅशनल जाल्ले आहा तांचे इन्व्हेस्टमेंट बी भरपूर आसतले. हे सादें ना ही व्हडली प्रस्तां जाल्ली आहा. हांकां हांची टॅक्सी सर्वीस घालपाची कापासीटी आहा. हांचे कडेन हॉटेलां आहा हे मल्टी मिलियनेर आहात. सो हांकां हे ओलाचे एजन्सी गोंयांत नवे नांवान हेच घेवंक शकतात. ही कॅपॅसिटी तांकां आसा. ती जर आसा जाल्यार क्लियर कट सांगा मरे आमी घेतात म्हण ती. सरकार दोन तोंडान उलयता आनी सरकार गोंयचे जनतेचे कानान घालूंक सोदता हें सिद्ध जाता. विजय तूं म्हणटा हो सरकार घुस्पला तूं म्हणटा हो सरकार लोकांच्या कानाक घालता हें आसा पूण हाका जर जाग्यार हाडटलो जाल्यार तुमी सगळे ओपोजिशन एकठांय येवपाक जाय. एक आवाज जाता की सगळे आतां 1 to 1 जाल्यारूच बीजेपी पडपाक शकता अशे तरेचो आवाज आसा. सगळे पक्षांनी एकठांय येवपाक जाय आनी बीजेपीच्या अगेन्स्ट लडपाक जाय असो एक गोंयच्या लोकांचो सेंटिमेंट आसा. जाता हें जावप शक्य आसा कितें पोजिशन आसा सद्याक जर पळयलें जाल्यार पळय तूं जेन्ना म्हणटा की गोंयच्या लोकांचो हो सेंटिमेंट आसा गोंयच्या लोकांच्या सेंटिमेंटाक आमी जर मान दिना जाल्यार आमकां कुत्रो खावचो ना फुडल्या इलेक्शनाक आनी आमी निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधी म्हणून हाडचे ना. सो हे आमी तांकां मान दिवन आमी आमचें पावलां मारूंक जाय. आतां पब्लीक सेंटिमेंटाक जर रिस्पेक्ट तूं करना जाल्यार पब्लीक लायफान तुका तुजें लायफ चड वेळ उरूंक शकना. हें सादें सत्य आसा. हें सत्य जर तूं एक्सेप्ट करता आनी जर तूं एक्सेप्ट करना जाल्यार तूं जगा भायलो जाता. आनी जर तूं तें एक्सेप्ट करता जाल्यार तुवें अशें पावल मारूंक जाय की सगळ्याक एक करून एक एजेंडा गोंयच्या खातीर तुवें व्हरूंक जाय. तें आज मेरेन मेजर ओपोजिशन पार्टीन करूंक ना हें आमकां दिश्टी पडना. हांव मान्य करताच आनी ताजे खातीरूच लोकांक शीण आहा न्ही. लोक कितें म्हणटा की आज मेरेन तुमी एक जायना हाजो अर्थ कितें एक जावपाचो प्रयत्न तुमी करूंकूच ना. केल्लो जाल्यार आज मेरेन रिजल्ट मेळपाचो. सो हें कितें आहा नॅशनल पार्टीचे एक भशेन विचार आसतात आनी तांकां हांगा आमी एक जावप आनी थंय आमी झगडप तें कशें जातलें. हाजे खातीर फॉर्मुला काडप बरें हांचे येदें ल्हान गोंयांक ते कितलें म्हत्व दितात तांचो हायकमांड लोक हे पक्षांचे लिडरशीप ताजेरूय प्रश्न आहा. सो हे सगळे बोवाळान गोंयकारांचो फायदो जायना गोंयकाराक लॉस जाता. आनी हाजे खातीर गोंयांत गोंयचें सिच्युएशन गोंयांतल्यानूच सोल्युशनां येवंक जाय हें आमी चिंतपाक जाय. म्हळ्यार पयलें गोंयचे प्रॉब्लेम गोंयच्यान सोल्युशनां आमी ऑफर करूंक जाय. हें एक. दुसरें म्हणल्यार आज मुखेलमंत्री पसून उलोवंक लागला जनभागीदारीचें. जनभागीदारी म्हणटा ह्या दिसांनी हांव ताचें उतर आयकतां. तें कितें ताजो अर्थ कितें की सरकार ओनली चोवन कांट डू एनीथींग दे नीड द सपोर्ट ऑफ द पीपल. सो आय ऑल्सो फील दॅट विदाउट द पीपल टेकिंग चार्ज ऑफ गोवा वी विल नॉट एबल टू सेव गोवा. गोंय जें आशिल्लें जंय रेप म्हणटा ती सदांची वस्त नाशिल्ली जंय गुंडागिरी अशी ओपन व्हिडिओचेर दिश्टी पडनाशिल्ली जंय खंयचे बिझनेसमॅनाक उखलून एकूच दिसा व्हरनाशिल्ले हें जें गोंयांत ज्यो चोरयो खून ड्रग्स हें जें वाडलां ताजे बरोबर जें गोंयची अस्मिता आनी आमचें कल्चर जें नाच जावपाक लागलां हें गोंय उरूंक ना. आनी तें गोंय जर परतें गोंय करूंक जाय जाल्यार गोंयकारांनी वील हॅव टू टेक चार्ज ऑफ गोवा.
दीस शूड बी द स्लोगन ऑफ द फ्युचर. विजय, आता तुका तुझ्या बर्थडे दिसाच हो प्रश्न विचारता हांव. आता तुका वायटय दिसत, पण पॉलिटिकली ह्या प्रश्नाक मातशें रिलेवन्स आसा. लोक अशें म्हणटात की आता विजय सरदेसायान काँग्रेसीक भितर सरपाक जाय, विस्कळीत जाल्ली काँग्रेस जाग्यार हाडपाक जाय, आनीक स्ट्रॉंग ओपोजिशन म्हणून एक फुडें येवपाक जाय, जो फुडें सरकार करपाक शकता, अशे तरेचें हें आसा. सो कितें काँग्रेसीक वचपाचें? हे कोण म्हणटा? लोक म्हणटा काय तूं म्हणटा? लोक म्हणटा ते, लोकांची हांवूय म्हणटा. हांवें एक इंटरव्यूआ बसून सांगिल्लें आहा, बिईंग काँग्रेस हें म्हूण आमचो हे करपी ताका लागून म्हाका दिसता म्हणून विजयान येवचें म्हूण काँग्रेसीक. एक पक्षाच्या अध्यक्षाक तूं क्लियर कट सांगता ताच्या वाडदिवसाच्या दिसा की तूं वच आनी तुजो पक्षूच काडून दुसऱ्या पक्षान भितर घाल, आनी तुजें नाक आपल्यान दामलां, तोंड उगडें जावंकूच जाय, गोंयची बऱ्या खातीर लागून म्हणटा. सो आतां तूं वाडदिवसाच्या दिसा म्हणटा म्हणून तुका सोडटा नाजाल्यार तुका हांवें सोडूंक जायनासलो. आनी हांवूय बी खरो कास्ताचो साश्टीकार. सो अशें हातून तुजो प्रिपोस्टरस क्वेश्चन ऑफ मर्जिंग वन आयडेंटिटी ऑफ अ पार्टी इंटू सम डिफरंट पार्टी. बट तूं गोंयचे हिता खातीर म्हणून जें कितें म्हणटा ताजे खातीर म्हज्यान एक सांगूं येता की ऑल ऑप्शन्स आर ओपन. ओके. एंड वी वील एक्सप्लोर ऑल ऑप्शन्स जेन्युइनली. वी वील नॉट डू इनजस्टीस टू गोवन सेंटिमेंट. ओके. गोंयकारांचो सेंटिमेंटाचे बरोबर आमी खेळचे ना. गोंयकारांक जाय तेंच जातलें आनी सगळीं ऑप्शन्स आमी कन्सिडर करतले. वी वील नॉट क्लोज अवर मायंड टू एनीथींग. इन स्पायट ऑफ दॅट म्हजो पक्ष हांव कसो फुडें व्हरप हें म्हणजे हांवें चिंतूंकूच जाय. पूण हें सांगतना गोंयचे जनतेक कितें जाय हें आमी करतले आनी ताजेर हांव कटिबद्ध आहा. हें म्हजो कमिटमेंट आसा आनी हो कमिटमेंट हांव फुडें सदांच उतराक शेत रावता. सो ह्याच हाजेर आमी ही आमची भासाभास थांबयतात. एक कितेंय जावं विजय, एक सद्या कितें जालां की गोंया खातीर जर कोणें सॅक्रिफायस करपाक जाय जाल्यार तो करया अशे तरेची एक मेंटेलिटी तयार जावपाक लागल्या. आनी सो म्हाका दिसता ती गोंया खातीर सॅक्रिफायस कसलोय करपाक म्हजी तयारी आहा. ओके. टू इवन एन एक्सटेंट की हांव खुबदां उलयतालो जेन्ना हांव पयलोच राजकारणांत भितर सरता आमदार नाशिल्लो तेन्ना हांव रिटायरमेंट एज इन पॉलिटिक्स म्हणून तें उलयतालो. तेन्ना खूब जाण जे आजे जाल्ले ग्रँडफादर तांकां तो राग येतालो. ते म्हणटाले विजय एक दीस आजो जावचो ना काय म्हणून. आतां हांव अजून आजो जावपाचो इतलो लागीं पावूंक ना. पूण हांव एक जाणा की रिटायरमेंट एज इन पॉलिटिक्स म्हणटात तेन्ना तर रेलेवंट आशिल्लें तें आजूय आसा. ओके. आनी हें आज आसतना वी हॅव टू इवन टेक अ बॅक सीट टू बिकम मेंटर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. ओके. द नेक्स्ट जनरेशन वीच हॅज टू बी सारके स्वाभिमानी गोंयकार जो चिंतता की गोंयांत गोंय आसपाक जाय आनी हें गोंय म्हणटा तें आमी वी हॅव टू टेक चार्ज ऑफ गोवा. तें जें फिलींग आहा ताजे खातीर मेंटरशीप करपाक हांव म्हजी तयारी आहा. And I'm ready to do any sacrifice for the sake of Goa. सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. एक की विजयान म्हणटा अशें की आपूण मेन म्हणटा आपूण चार्ज घेवपा पडटा. गोंयान गोंयकारांनी आतां चार्ज घेवपाक जाय. सो हें म्हणटा. सो म्हाका दिसता तुज्या ह्या बर्थडेचो होच एक स्लोगन आसता. स्लोगनान म्हाका दिसता गोंया खातीर हो स्लोगन गोंयकारांनी गोंयची चार्ज घेवंक जाय आनी ना जाल्यार गोंय साल्वार जायना. गोंय गेलेच तें. सो हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. विजय तुज्या मनाक आसा ते सगळें सिद्ध जावन इतलें म्हणटा आनी हांव चर्चा थांबयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आनी आमचे जे सगळे पळोवपी आसात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.